तो प्रोटेस्ट तो तांकां खबर आसा काय ना तो व्हडलो क्वेश्चन मार्क. कित्याक काय म्हणल्यार एक एक्स एमपी उठता आणि आयचे युवाक वायटी म्हणटा. तो खंयचे युवाक म्हणल्यार तेतून बीजेपीचे युथ आयले, तेतून काँग्रेसीचे युथ आयले, तेतून आम आदमी पार्टीचे युथ आयले आणि सगळे युथ आमी युथ आयले तेतून वायटी म्हणून. त्या एमपीक सांगपाक सोदता एक्स एमपीक, जेन्ना तूं भीक मागत लोकांच्या दारान येतालो तेन्ना तुका खबर नासली ती वायटी म्हणून. जेन्ना 2 महिने पयलीं 4 महिने पयलीं तुम्ही दारान डोर टू डोर करताले तेन्ना तुमकां खबर नासल्या वायटी म्हणून. आयज एक मिनिट उलयता. आयज असली परिस्थिती आयला, आमदार आणि मंत्री आणि त्यांचे बीजेपीचे लिडर टीव्हीचे मुखार बसता मन की बात ऐकय म्हणून. अरे केन्नाय पेपर लिकाची खबर उलयात, केन्नाय जॉब्साची खबर उलयात, केन्ना रेप जाता तेजे बद्दल उलयात, पण तुम्ही तुमचे मन की बात आयकता आणि जेन्ना आमी देवता आमी उलोवपाक सोदता आमचे मन की बात सांगपाक सोदता तेन्ना तुम्ही लाठी की बात स्टार्ट करता. आयज बेटी बचाव बेटी शिकाव बेटी सगळे करता. हांगा दिल्ली जंतर मंतर अक्षरशः दुपट्टा काढून मारिल्लो आसा, थापटा मारिल्ली आसा. कसले तुम्ही युवा एम्पावरमेंट उलयतात. एक मॅनिफेस्टो काडटात, ते मॅनिफेस्टोचे उलयतात जॉब दितले हे दितले. अरे तुम्ही जॉब दिना, तुम्ही विकपाचे भानगडेन पडला. फाटल्या दिसा तुम्ही जेन्ना 1,500 युवा जेन्ना हांगा देविल्ले तेन्ना आयज तुम्ही काडटात तेंचेर एफआयआर घालतात. म्हणल्यार आमचे मन की बात आमचे दिल की बात जेन्ना आमी उलयता तेन्ना तुम्ही आमचे लाठी चार्ज, तेन्ना तुम्ही आमचेर एफआयआर घालतात. आयज काळकूट दिसता म्हाका ह्या सगळ्या पोलिसांची. ह्या पोलिसांचे तेंच्या मनान सुद्धा दूख आसा खंय तरी. तेंच्याय घरान भुरगीं आसा, तेंच्याय घरान भाव पिढी आसा, सगळी जाण आसा. तेंकाय दूख जाता ते मरे आपले स्वताच्या मनान येना हांगा. तेंकाय धमकी दिवन हांगा धाडिल्ले आसा, नाल्यार तेंकां ट्रान्सफराची भंय आसता. आयज खंय कोणी तरी आपल्या हक्का खातीर उलयता जाल्यार तो एंटी नॅशनल. आयज गाडी फोडून हाडून ते दवरता, तेच 4 फातर मारता आणि युवाक एंटी नॅशनल म्हणटात. आयज समज आमी कितें उलयतात जाल्यार धर्म मदीं हाडटा. अरे मनीसपण धर्म हो व्हडलो धर्म रे. वी आर बिलोंगींग टू दीस रिलीजन. वी बिलीव टू कॉन्स्टिट्यूशन. वन्स यू बिलीव इन दीस यू विल बिलीव इन एव्हरीथिंग. तुम्ही जेन्ना एकाच बिलीव करना तेन्ना तुम्ही कसले बिलीव करतले. आयज असली परिस्थिती आयला, तुम्ही गव्हर्नमेंट ऑफिसांनी वचा, काढून सायडीन उलयता तुमच्या फाटल्यान गॉडफादर ना जाल्यार तुमकां जॉब दिताले दाखया. आयज तुम्ही वचात आणि खंयच्याय मेडिकल हेतून कॉलेजीन किंवा हॉस्पिटलान पळयात खंयच्या गांवाचे भुरगे आसतले ते. म्हणल्यार सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एकूच कॉन्स्टिट्युएन्सीन दोतोर नर्सी बिर्सी आसा, बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन काय ना. आयज अशी परिस्थिती आयला की आयज कोणीय युथ भायर सरता, आपलो पेपर लीक जाला, आपल्या जॉब मेळना, आपल्या घरान त्रास जाता जाल्यार उलयता जाल्यार तो एंटी नॅशनल. आयज सरकाराक कोणाक ठोकता जाल्यार तो एंटी नॅशनल. आयज तो आपलो आवाज करपाक आझाद मैदानाचेर येता जाल्यार तो आझाद उरना, तेजेर नाकाशिल्ले एफआयआर घालता. आयज काल म्हाका त्या लिस्टार पळयतालो 1,000 लोकांचेर एफआयआर घालता. अरे तुम्ही कितले 1,000 लोकांचे एफआयआर घालतले रे. एक गोंयकार जेन्ना उठता न्ही तेन्ना आख्खे गोंय कशें पेटोवन दितले पळय तेन्ना तुमकां कळपाना. तेन्ना इलेक्शन बिलेक्शन कांयच लागपाना आमकां येवपा आयलं. हेज अ युथ आमी एकामेकाचे हात धरतले, पूण फर्स्ट गोल आसतलो की तुमकां घरात हाडपाक. आयज एकटो कोण तरी मंत्री स्टेटमेंट मारता आपूण युथ एकठांय करून तुमकां दाखयतलो म्हणून. अरे युथ तुमचे बरोबर आसा. आयज ते गुंडा हाडून दाखयतलो म्हणटा. आयज अशी परिस्थिती आसा. आयज त्या बायलांक हाडला, त्या बायलांक समज विचारले तुम्ही किती आयल्या काय म्हटल्यार म्हारगाय वाडल्या म्हणून सांगता. आयज त्या बायलांक हाडलेल्या विचारता आयटीची बिलां वाडल्या म्हणून सांगता. तांकां बोर्डार दाखयल्या कितें बरयला ते तांकां खबर ना. म्हणल्यार अक्षरशः तुम्ही लोकांक मिसगायड करून प्रोटेस्टाक हाडटा. बरें म्हाका आयज एक मेम पळयतालो, फूल प्रोटेस्ट केलो, जेचे नांवार बॉम्ब मारताले तेच्याच ऑफिसा सकयल तांकां छत्रछाया मेळ. म्हणल्यार देव कर्म दाखयता. मागता युवा कडेन भायर सरात, फक्त फेसबुक आणि इंस्टाग्रामाचे लाईक कमेंट शेअर करनाकात. शेअर कमेंट लाईक करताले आपले गट्स, आपली युनिटी, आपूण लॉयल्टी कितें आसा ती दाखयात. आणि लास्ट ह्या गव्हर्मेंटान मडक्याच्या एजंटा कडल्यान आणि कॅसिनो ओनरा कडल्यान शिकपा जाय. कित्याक काय म्हणल्यार तेंचे नंबर आणि हे लीक जायना, पूण हांगा इन्कलाब इन्कलाब अर्चित नाईक. जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है. जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है. जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है. भारत माता की
आमचे भुरग्यांचेर सोमारा जे हांगा आयिल्ले टर्बाइट्स म्हणटा तुमी तेंचेर एफआयआर केला. हांगा उबो आसा हांव. कोण एफआयआर वाजेर यो या तुम्ही आमचेर एफआयआर करान दाखया. जे भुरगे पीसफुली हांगा आपले आवाज व्यक्त करता, आपले विचार व्यक्त करता, तेंचेर तुम्ही एफआयआर घालता. शेम ऑन यू ऑल. तुमका आमका किडे म्हणता. अरे गोवा युनिव्हर्सिटीत जेवणात किडे सापडटा तेंचे पयलीं सांबाळा. गोवा युनिव्हर्सिटी किडे जे तुमकां मेळटा ते सांबाळपाक पावना. तुम्ही आमकां किडे म्हणटा, आमकां टर्माइट्स फायटी म्हणटा तुम्ही. हा तुमचे कोण एक्स एमपी व्हायस प्रेसिडेंट येऊन आमचेर बोवाळ घालता, आमकां कितें कितें म्हणटा. तुमकां लज दिसना. आज तुम्ही हांगा एक पॉलिटिकल ऑफिस आमचे काँग्रेस ऑफिसान येऊन तुम्ही आम्ही हे करपा येयल्ले, प्रोटेस्ट करपा येयल्ले. लास्टाक तुमकांच विशय खबर ना. देशान सांगिल्ल्या भशेन तुमकां विशय खबर ना. तुमचे लोक म्हणटा लायटी बील वाडले म्हणून येता. लायटी बील वाडले, उदक म्हारग, हे म्हारग ते म्हारग म्हणून येता. अरे तुम्ही लोकांक हाडटा तेंकां सांगा तरी मरे कित्याक आयले म्हणून. हा भाड्या लोकांक हाडनाका. धर्मेंद्र प्रधान जो एज्युकेशन HRD मिनिस्टर आसा, he has to resign. He has to resign. ज्या तरेन ह्या तरणाट्याचेर भारताचे युवकांचेर हल्ला केला. आर्म फोर्सेसाक आम्ही खूप रिस्पेक्ट करता, बट दे आर द बिहेस्ट ऑफ द गव्हर्नमेंट. तेरे ज्या तरेन बंदूक आमचेर ताणल्या. I am asking for the resignation of Home Minister also Amit Shah. Home Minister Amit Shah, you also have to resign. Enough is enough. आमचे माथ्यावयल्यान उदक गेला आणि रेजिग्नेशन दी. आमचे माथ्यावयल्यान उदक गेला. आमकां युवकांक सोचपा जायना. आता हांगा जे लोक आसा, भुरगे आसा, तरणाटे आसा, अक्रॉस पार्टी लायन हांगा खंयचे पॉलिटिकल अशें इन्व्हॉल्वमेंट ना. सगळे प्रत्येक पक्षाचे NGO ऍक्टिव्हिस्ट भाव, आमचे भयण्यो सगळे आयल्या हांगा. गोंयकार आयल्या हांगा. गोंया पासत झुजता ते गोंयकार आयल्या. कित्याक आतां गोंय वाचोवपाचो टायम आयला. हांव लास्ट एकूच म्हणटा, ही भिजूड भारतीय जनता युवा मोर्चा BJYM यात मरे तुम्ही आज हांगा व्हडले किडे 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 म्हणून आणि थाल्यो बिलो उडून बोवाळ घालता. आज या मरे तुम्ही हांगा कित्याक पिता. आणि एक परत तुम्ही जे आमच्या भुरग्यांचेर एफआयआर केला तो फाटी घ्या. नाजाल्यार हांवूय हांगा बसा, हांव हांगा बसता. घाला आमचेर एफआयआर. आम्ही कोणा भिना. आम्ही गोंया बसत रावला आणि गोंयाकच रावला. गोंया बसत गोंय आम्ही वाचयतले. सगळे युवक एक जातले आणि आम्ही गोंया बसत. Our youngest protester, Roshan from St. Xavier School, Mapsa, 10th class. I just wanted to say that they called us cockroaches, they called us termites, and now we will survive and stand proud. And they are literally throwing what not, tear gas, stones on the Jantar Mantar protest. So now, Beti Bachao, Beti Padhao, no. Modi Hatao, Desh Bachao. Our Tino Miranda, our ex-students union leader. See, in 1979, we had the biggest student movement in Goa, led by all Goa Students Union. And today, everybody in Goa enjoys half ticket. And we were treated by respect. That time, Shashikala Kakodkar was the chief minister. But we never faced this. What we are facing today. We even fought against Marx scandal. Do you remember? When Francis Sardina was the education minister. Yes. We fought against. We fought for our right. And we could close entire Goa with one call. That is the power of the students. And that is the power of the youth. If the government does not relent, the government will fall with its own weight. And that will be the end of the government, as we have seen in other countries like Nepal and Bangladesh. I think we are heading for that. And I want to speak much. I hope better sense prevails about the government and the termites and the cockroaches. Otherwise, they will be eaten and they will be dead by the cockroaches and termites. Thank you very much.
प्रतिमा कुटिनो, यूथ कांग्रेस एक्स प्रेसिडेंट। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, चार आण्याची सुपारी, चार आण्याची सुपारी, बीजेपी भिखारी, गली गली में शोर है, धर्मेंद्र चोर है, गली गली में शोर है, चोर है, वंदे मातरम। नमस्कार। जब सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है, जब जब सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है, जब सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है। With all due respect to the youth student leader Sudeep Dalviji and all the students, youth. नमस्कार तुमका, माय मोगाचो योकार तुमका, हेड्स ऑफ. तुम्ही जागे जाल्ले आसा. तशेंच आमचे जायते एक्टिविस्ट भाव हांगासर आयिल्ले आसा आनी भयण्यो, तशेंच डिफरंट पॉलिटिकल लिडर्स हांगा आयिल्ले आसा आनी तुमकां प्रेस भाव भयण्यांक म्हजो नमस्कार. चड उलोवपाचें ना पूण म्हाका सांगपाचें आसा. फर्स्ट आता टर्माइट कोणे म्हणले आमकां, कोणे म्हणले टर्माइट आमकां? सावयकर कोण जो एक्स एमपी ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर एक्स एमपी. अरे तू खरेंच ॲडव्होकेट, तू खरेंच अधोगाशी शिकला, कॉन्स्टिट्यूशन आसा हांव धाडून दिता. वॉट डीड यू से? हेचेर आमी कंडेम करता. म्हजो पयलो डिमांड आसा, म्हजो पयलो डिमांड आसा की सीएम प्रमोद सावंत, हू इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट, CM Pramod Sawant should ask for an apology from the ex-MP, that is Narendra Sawaykar, for calling our youth as termites. अरे लस मरे तुमका, हे कोण रे? दे आर द फ्युचर मरे ऑफ टुमॉरो. राव रे, IT म्हणटा ते, काल तुका हांवें सांगला, आयजूय हांव सांगता, IT म्हणटा ते तुम्ही वायट हँड्स, तुम्ही टर्माइट्स, तुम्ही काबार करपाक आयला. तुमचो सिस्टमच खराब जाल्लो आसा, काबार जाल्लो आसा. आनी रावा तुमकां 27 हो युथूच तुमकां दाखयतलो. दुसरें म्हणटा, काल आमी आमचे गिरीश चोडणकर बाब, आमचो प्रेसिडेंट, आमचे सगळे आमचे लिडर्स काँग्रेसचे आनी आमचे कार्यकर्ता जेन्ना गव्हर्नराक मेळपाक गेले, गव्हर्मेंटाची अपॉइंटमेंट घेवपाक गेले, तेन्ना आमकां कितें सांगलें? मेळपाक दिवना. तेन्ना काय दिसता की आयज काल आमकां 8 उलो मारलो आनी आमी ऑपोजिशनात आसा. काँग्रेस इज इन ऑपोजिशन, पूण आमी 200-300 लोक गेले आनी टील 11 o'clock आमी प्रोटेस्ट दवरलो. आयज लज मरे दामू नायकाक, आयज भाजपाच्या प्रेसिडेंटाक, अध्यक्षाक लज तूं वयल्यान येता आनी उदक भायर दिता. तूं कितें सांगता? हे कांय न्ही म्हणटा. आमी 2 उलो दनपार सकाळीं उलो मारलो, दनपार इतलो लोक आयलो. एक सांगता तुका अध्यक्ष, बीजेपीचे अध्यक्ष सांगता, दामू कितें दामू लायला, कितें चलयला? सरकार तुझे मरे, लज मरे तुमकां. फर्स्ट टाइम आय हॅव सीन ruling, the party which is ruling not only in national capital but in Goa is coming at the opposition's door for protest. लज तुमकां, लज. आणि आता सांगला तशें तो रोहन खावंटे, आय थिंक कोणतरी मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर, आता मिनिस्टर आसा न्ही तो, म्हाका खबर ना तो कितें रे. पूण तूं बाबा कितें उलयता? तूच पप्पू म्हणटालो मरे प्रमोद सावंता. तुजी मेमरी कितें डिमेन्शिया जाल्या तुका? डिलीट झाली मेमोरी. म्हाका दिसता डिलीट जाल्या खंय तरी ताची मेमरी. आमकां अपॉलॉजी जाय. हे भुरगीं ही शिकतात, 16-17 वरां शिकतात, आमचे आवय बापूय निटाक लागून लाखांनी पयशे फीस खंयच्यान रीण हाडून घालतात. जे हेंचे मंत्री आनी मिनिस्टर आसा तेंचे कडेन खूब तुडू आसा नीट पेपर लीक केल्ले घेवपाक. पूण ही जी यूथ आसा पळय आमचे, हे यूथ तांचे आवय बापूय पोटाक मारून तांकां ते ट्युशनाक घालता आनी देन यू आर फोर्सिंग. 20 youth have died of suicide. They come out to speak for protest. लास्ट सांगता, चड उलयना पूण लास्ट सांगता आतां की CM पप्पू आमकां हे मागपाक, कितें तें अपॉलॉजी मागपाकूच जाय नरेंद्र सावयकारान. जय हिंद, जय गोवा. सगळ्यांच्या बरोबर राहून समाजा खातीर झुजपी, संघर्ष करपी आमचो बाब सुनील कौठणकर. Today, on this sacred Azad Maidan, I have come here as a Goan, and I am proud that several students, several youths all across Goa have come over here to voice their concern and to question the system which has not only failed them, which has betrayed all of them. Kal, we have seen one incident wherein a former MP, elected MP by the people of Goa,
who is living on the pension that comes out of the taxpayers' money, has not only insulted the youth and the students of Goa and the entire nation, but he has humiliated them further. Naren Savekar yesterday termed the students who are raising a very simple demand, a very simple concern, that the papers which were leaked, someone should be held accountable for that. The HRD minister should have resigned over that. But instead of taking any responsibility and resigning, what we have seen is the protesters, the students, the youths were lathi charged in Delhi. It was shocking to see that young women, young students, girl students were molested not only by the people who are in civil clothes, but people who are in uniform. Shame! Shame! Today, across Goa, people had requested the ruling party BJP to apologize because Naren Savekar holds a very senior position in the government. But instead of apologizing, saying sorry is not a big deal. But the power, the ego and the arrogance has today gone to the heads of the ones who are sitting on the chairs. They have forgotten that their responsibility is to govern. Their responsibility is to serve. They are today behaving as if the Nazis had an organization called the SS. The young generation should check the history books. How the Second World War, what were the events that led to the Second World War, and what was the SS of Nazi. Today in India, we have an organization that is backed and that backs the government in power. Murdabad, Murdabad, RSS, Murdabad. That is not SS, but that is RSS. We have seen their goons going around with lathis in hands, hammering the students who are voicing concern, who are questioning the government. This place, Azad Maidan, is very sacred. This is a symbol of revolution. And every citizen, every student, every youth has a right to protest. I come from a state where in the past we raised questions against the government. Even though being part of a political party earlier, had raised serious concerns against our government. I was assaulted. I lost my 5 teeth. I got 16 stitches. Still, we raised our concern. Nobody termed us as anti-nationals. Nobody termed us as terrorists. But today we see, you raise the question against the government, you are an anti-national. You ask them any question, you are a terrorist. I don't know where we are heading. This is a matter of pride for us Goans that young people have come out voluntarily to seek justice, to seek answers for their questions. I believe all of us have a responsibility towards the young generation of Goa. The youth and the students are heart and soul of our nation, and they are the ones who are going to make our nation a strong and a powerful country. I don't want to say anything much. There are many people, there are young students, there are youngsters who want to voice their concern. I will just say Jai Hind, Jai Goa, Jai students, Jai youth. Agastya from the student community. I just want to tell everybody that, we've been seeing a lot of posts that democracy is dead now. Democracy didn't die now. It has been dead since 2014. It has simply just reached your doorstep now. And so many questions have been raised about education and how we are keeping it inaccessible. Umar Khalid and Shahjil Imam are still in jail. The nation's most smartest, most academic minds are in jail, and this is what we've not listened for them, and now we have to rise for the students who are affected now. And I would like to quote a very popular quote that non-violence only works when your opponent has a conscience and the Indian state has none. Al-Qajar. So first and foremost, I am not actually a student. I am just a very concerned citizen who has watched for the last 10 years our democracy basically go up in flames. As they just said,
whether it was CA, NRC, when they broke into Jamia, what they are doing to our students and what they did to our students in Delhi right now is not new, because they broke into Jamia 7 years ago in a library and beat students up. And even then, back then, a lot of questions were raised about accountability. So anything that they are doing in Delhi right now is nothing new. We've been seeing this happen for the last decade, and it's about time everyone stops allowing this to happen. And people who are not political prisoners are still in jail without a trial 7 years later. The fact that you still have a voice, the fact that you're still free, please use your voice and always keep dissenting. Durva Pednekar, law student. So I'm here to raise my voice along with all the students for the pressure that we face in our day-to-day life, just because we want to get educated, and for the questions that we raise, for the sufferings that we have. So we are here asking the government to take us into consideration and solve our problems. My name is Bhavesh. We are from Father Anand College. We have come here for our democratic rights. We have right to speak. वो मोदी कितें शिकला तेका विचार आमकां शिकोवंक दिना, तो आपलो शिकोवंक ना आनी आमचो फुडार पिड्ड्यार करता. आमी फ्युचर लिडर्स. तुम्ही आमका वायटी म्हणटा, आम्ही एक बार आयल्यार आख्खे सिस्टम काबार करपी. वो मोदी शिकला काय विचारा तांकां मातशें. आमकां शिकपाक दिना तो. आमकां शिकपाक दिना हिंगा पेपर चोरी करता आनी लीक करता आनी आमचे ते करता. कितें रे रोड बी सारके करपाक लायता तो कितें रे हो मोदी तो काडा रे रेजिग्नेशन दिवं म्हूण सांगा रे कोण तरी मोदी करता. शी मोदी लॉस मारी तांकां. शी वी आर नॉट टेररिस्ट. आमी सिटीजन, आमी टेररिस्ट न्हू. आमकां हिका भुरग्यांक मारता थिंगा दिल्ली जंतर मंतरान. Go student! जिंदाबाद Go student! जिंदाबाद Go student! जिंदाबाद Youth power! जिंदाबाद Youth power! जिंदाबाद Youth power! जिंदाबाद Go student! जिंदाबाद Youth power! जिंदाबाद भारत माता की जय मातरम मातरम. Peter D'Souza. सगळ्यांक देव बरें मागता तुमकां. आतां नरेंद्र सावयकर तुका एक क्वेश्चन करता हांव. तुगे घरान बसून भुरगीं आहाय, तुवें आख्खे गोंयकारांक युथांक तुवें सांगलां आपयलां आमी टर्मायट्स म्हणून. यूथ टर्मायट्स म्हणून सांगलें तुवें. ते म्हणल्यार यू हॅव इन्सल्टेड युअर ओन फॅमिली by calling your own daughter, your own children termites. You're not only calling a termite in your family, but you're calling entire Goan youth a termite. सांगपा म्हणल्यार आयज तूं भोंवतालो फ्रॉम तुगे ऑफिसा BJP ऑफिस टू काँग्रेस ऑफिस with who? With a few termites supported by cockroaches coming to the Congress party office. This is your fate, your dignity. You have shown your credibility. You are finished. You calling the youth of Goa termites shows your presence of mind. It shows how respectful you are to the Goans. तुका MP करून कांयच फायदो ना. मुखार तूं इलेक्शनाक बसपा येयल्यार लोक जे youth Gen Z, गोंयचो Gen Z तुका दाखयतलो तुगे प्लेस हुंय आहा तो. I request all the Gen Z people to remember this person is coming from which government and for what and for whom is doing this. First you say termites, the next moment you delete your post, and after that you are contradicting, saying that termites and cockroaches are same. Tu kola shikoita, tu git shikla. Here there are children, youths dying because of their paper being leaked, because they couldn't answer exams, and you are teaching them that cockroaches and termites are same. Shame on you. Thank you. Goa Congress spokesperson. I am not here today as Congress's spokesperson. I am here with my wife because I am father to a daughter. I am father to a daughter who is going to question me one day if I keep quiet today. One day if I keep quiet today, what is the reason that you kept quiet for this stupidity that Bharatiya Janata Party's this MP, ex-MP said? टर्माइट म्हणले ताणी काल, आनी काल एका डिबेटीन तांचो स्पोक्सपर्सन आयिल्लो तो म्हणपा लागलो
ते सगळे जे पार्लिमेंटार वर्क करून वताले ते खंय अफजल गुरूचे मनीस, दे आर टेररिस्ट. So he felt nothing short of calling young generation terrorists. None of them are terrorists. My daughter is not terrorist. People who are here, the students who are here are not terrorists or termites, but they have termed them as terrorists. आज RSS proud झाले असतली. Ask me why? कारण आज ताणी एक नवो वर्ड शिकयलो. भारतीय जनता पार्टीचो प्रेसिडेंट, सुशिक्षित प्रेसिडेंट, तांचे मंत्री, तांचे आमदार, आज ताणी तांच्या युथाक एक नवो वर्ड शिकयलो, भडवा. खबर आसा तुमका? साउंड्स बॅड नो? दिसता केन्ना ऐकला तुम्ही भुरग्यांनी घराकडे आवय बापाय कडल्यान वर्ड भडवा ऐकला? भडवा इज अ बॅड वर्ड अँड slogans were being shouted by the president of the party, repeated by the youngsters who are following them. की भडवा हे तुमका करून दवरतले ते लक्षात दवरा एक दीस. It is time. The youth, I am here with these youth who have gathered here. They may be a smaller number today, but they will rise up. They will rise up to teach you a lesson. Don't take them for granted. One day, if we don't rise up, आज बायल म्हणजे फर्स्ट टाइम आयला पॉलिटिक्साक, केन्ना येना ते भायर केन्ना सरना, पण कित्याक आयले ते आज? कारण म्हजे भुरगे जे फुडें व्हडले जातले तेन्ना परत पेपर लीक जावपा जायना. वॉट इज द क्वेश्चन दॅट द स्टुडंट्स आज? मर्डर कर म्हणून सांगना ते, ताका मार म्हणून सांगना धर्मेंद्र प्रधानाक. ते सांगता आनी कितें मागता ते? रिजायन कर ते युजलेस तो एज्युकेशन मिनिस्टर आसा तो. तें जायना. फॉर द पर्पज ऑफ पॉलिटिक्स you are playing with the future of young generation. We will not let this happen, and for this I stand by the youth who are present here today. I am sure BJPचे youth असतले जांकां हांगा येन दिसता आसतले, पण भंय दिसता. कारण what they are going to teach you, what they are going to teach these RSS followers who have been there, who will be proud today of President of Bharatiya Janata Party, because he taught one more word to them, भडवा. Rest I leave it to you. Darwin's theory ते म्हणटा आनी काल सिनॉनिमिटी दाखयता. टर्माइट्स एंड कॉक्रोचीस आर सेम ब्रीड म्हणून. आमचे इव्होल्युशन ह्युमन्साचे जाले माकडांतल्यान. हे ह्युमन्स जाले काय माकडूच उरले ते थंय वयर बसता. देव बरें करूं. Suzel from first year VM Salgaonkar College, Law College. Today, I want to point out a very serious fact. Every year, we have to listen to the talk Pariksha Pe Charcha by a Prime Minister. Right now, I want to question and I want answers from the government as to what is the point of Pariksha Pe Charcha. Why is that kept? Why is that held? While the same government is hitting and beating up the students in Jantar Mandir, the same students who have to listen to Pariksha Pe Charcha. What is the point of that? What is the point of that while with this broken education system over here? I need answers. मुझे जवाब दो, मुझे हिसाब दो. जवाब दो, हिसाब दो. जवाब दो, हिसाब दो. जवाब दो, हिसाब दो. जवाब दो, हिसाब दो. Graduate pass out, Jeremy. I've been working as a teacher for the past 2 years. I've been working as a teacher for the past 2 years, and I've had close contact. I've had close contact with many students on a daily basis. Even now, some of my past students are telling me they're going to take up JEE, NEET in the future years. But the problem is they're worried if they answer the exam, they get a high ranking, and tomorrow the paper decides it's a leaked paper. They can't answer their paper again because that mental stress is too much. We've already seen students who have committed suicide and they've lost their lives. In a company where many of you all might be working right now as press, if you report a false story and the manager above allows it to go ahead, would you all not be fired, and would the manager also not be facing repercussions? Over here, all he's done is say sorry and he's ended the story. But that is not enough. We've lost 20 people who could have been future doctors, who could have been an asset to the nation. Many of our youth are leaving the country and going abroad to study their doctorate, to do further studies. Why? Because the system itself is infected with something which needs to be cleansed. Thank you. इनकलाब जिंदाबाद. इनकलाब जिंदाबाद. जय 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 भीम. जय भीम, जय भीम. जय 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 भीम. जय भीम, जय भीम. बाप वारन लेमाव. गुड इवनिंग. हांव वॉरन गांवान वारकेचो. पयले सोदी हांव सगळे स्टुडंट्सांक हिंगा सल्यूट कोता. I salute each and every one of you, and I wholeheartedly want to say sorry. गार्ड्सांतल्यान मुगे स्टुडंट्सांक हांव सॉरी म्हणटा कित्याक what you all are facing today
is the result of politics in India. I am not going to speak on BJP because BJP, the party, is no more a national party. It's a party, Bharatiya Dalal party. I want a serious question that I want to ask the Chief Minister of Goa today. You have a daughter in your house. I want to ask Rohan Kaunte today. तुकडे दोन भुरगीं आहे घराकडे. Do you all consider your children as termites? Do you all? Because we, Goans, in our houses, our children are God's gift for all of us, aren't they? Yes. They're all God's gift. So how dare you say termites to the youth of Goa, to the youth of India? Rohan Kaunte, तुवें थोडे वर्सां पयले एक सीएमाक तुवें पप्पू म्हणलो. आयज तूं आनी कोणा पप्पू म्हणटा? तूं व्हडलो पप्पू गोंयचो. जे दीस तूं पडटलो, जे 2027 रोहन कावंटे जरूर पडटलो, ते गुंड तूं कोणाकडेन भोंवता, तेच गुंड तुका जोत्यांनी आपयतले. रोहन कावंटेक हांव सांगता, तूं आयज आमगे युथा दादागिरी दाखयनाका. आमगे युथान कांकणा गायलना आनी वॉरन आलेमावन आनी हिंगा सगळ्या लोकांनी कांकणा गायलना. विदाउट अ बॉडीगार्ड, विदाउट अ पुलीस फोर्सा तूं चलोवन दाखय हे गोंयच्या एक रस्त्याचे. तुका हिंगा लोक जोत्यांनी आपले. अरे बाबा 2027 चड पयस ना. थोडो भियोन उलयाय तुमी. आयज पेंटाचे आय तुमी. थोड्या म्हयन्यांनी काश्टी आसपाना गोंयकार तुमकां दाखयतले. टुडे इज द मुवमेंट ऑफ द youth. I don't want to take any this with the youth because the youth is the future of Goa, the future of India. So I wholeheartedly once again want to say sorry because instead of being with the books, eyes to me books but the government of India, this government has brought you all in this monsoon season to protest with hoardings. For what? Don't they have a future? Pramod Sawant, Pappu Multuka, तुगले मिनिस्टरांनी आणि हे मिनिस्टर अगेन तू भोंवता. थोडे उक्ता राव, हेच पप्पू तुका काश्टीचे बुडोवन घातले. I want to once again thank each and every youth over here for coming out wholeheartedly, supporting this movement. This is your movement. This is not the promote of any political party. This is your movement, and we, whether from Congress, Aam Aadmi, or any political party, we are there with you all, no matter what. Thank you. Mushtaq, who is going to join first year now, he is going to enter college, the future generation. At this point, even the baby's diaper is less than the neat paper. Modi hataao. Start again. At this point, baby's diaper leaks less than the neat paper. Yes. Yeah, talk. Speak. The government should resign because they don't know how to handle the system of India. Yes. मोदी हटाओ, देश बचाओ. भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम. Sandesh Talekar Baap from Aam Aadmi Party. मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद. बोलो भारत माता की वंदे मातरम. This is a movement of youth. However, we might feel that we are youth, but then we have passed that stage and we are here. Why we are here? Because we want to be with all this youth of Goa. गोंयचे हे फुडार आसा, गोंयचो फुडार आसा, देशाचो फुडार आसा. आणि त्या फुडाराक जर कोणूय फाल्यां तो म्हाजो जावं आनी कोणाचो जावं, कोणूय जर आमच्या ह्या युथाक कितें म्हणटलो जाल्यार आमी सदांच फुडें आसतले आनी वी वील डिफेंड आवर यूथ. खरें तर 2014 ह्या देशान एक व्हडली चळवळ जाली आनी भारतीय जनता पार्टी सत्तेर आयली. म्हाका दिसता दॅट वॉज द डे ज्या दिसाक आमच्या देशाक वायटी लागली आनी खरी वायटी लागली. आमच्या देशाक लागली वायटी 2014. आज ती वायटी वाडोन आज एंटायर सिस्टम काबार केला. आज गोंय विकला, गोंयच्या सगळ्या कानाकोपऱ्यांनी आमची जमीन विकला.
आमच्या देशाचे सगळे रिसोर्सीस विकला. भारतीय जनता पार्टी ही खरो टर्माइट जो आमच्या देशाक लागला. आणि म्हाका दिसता ज्या भशेन आमचो देशाचो यूथ आज जागो जाला, गोंयचो यूथ जागो जाला, म्हाका दिसता ह्या टर्माइटाचे सोल्युशन खूप बेगीन येतले. अँड दॅट विल बी द डे आर इंडिया विल बी फ्री. थँक्यू. अरे हम क्या चाहे, हम क्या मांगे, हम लड़ कर लेंगे, हम न झुकेंगे, हम न रुकेंगे. संविधान हमारा है जान से प्यारी, है प्राण से प्यारी. हम लेके रहेंगे गांधी वाली, नेहरू वाली, भगत सिंह की, बाबा साहेब की. हम लेके रहेंगे, हम छीन के लेंगे, हम मर के लेंगे, हम मार के लेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे. तुम कुछ भी कर लो, जो चाहे कर लो, चाहे जो कर लो, हम लेके रहेंगे, हम छीन के लेंगे, हम खून से लेंगे, हम लेके रहेंगे. आजादी 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 आजादी. इन्कलाब जिंदाबाद, इन्कलाब जिंदाबाद, इन्कलाब जिंदाबाद. आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो. Anybody wants to speak, please most welcome. पूजन मालवणकर, स्पोक्सपर्सन आम आदमी पार्टी. आयज जे आमी पळयता हांगा गोंय सरकारान पुलीस घातले हांगा फक्त युथांक भियाल्यात म्हणून. गोंयची देशाची युनिटी एक जाल्या म्हणून हे पुलीस भियाल्या, सरकार भियाला. एड्युकेशन पेपर लीक तुम्ही करता, भुरगे फक्त आपलो हक मागता. भुरगे म्हणटा तुम्ही अकाउंटेबिलिटी दी, हे म्हणटा आम्ही कांयच करचे ना, वी वोंट टेक एनी अकाउंटेबिलिटी. आणि अशे पुलिसांक फुडें काडटा. जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है. जब जब सावंत डरता है, पुलिस को आगे करता है. ही आमची देशाची रियालिटी जावन आसा. यूथ कितें मागता? यूथ मागता अकाउंटेबिलिटी. यूथ मागता रेजिग्नेशन ऑफ द एड्युकेशन मिनिस्टर. Since 2014, 65 papers has been leaked. Where is the accountability? Every student studies hard. Every student works day and night to get good marks in the examination. But what's the end result? Paper leaks. Shame on the government. Shame. We all are gathered here. I thank the youth of our country. I thank the parents of our youth. And I thank all the individuals who are coming in support of the youth. आयज आमच्या देशाक खरें युनिटीची गरज आसा आणि आमी सगळे लोक एक जाता. हे पण सरकार भियाला, तांकांय खबर आहा द्याट टायम इज अप. आयज नाल्यार फाल्यां घरा वचोंक जाय. बिकॉज आय रियली डोंट